नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परमामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सोबितीकरण केल्ल्या वेलिंग तळ्याचे मंत्री गोविंद गावडेन केले उक्तावण. गोंय कर्नाटक शीम वाठारांत वांशेलाच्या हल्ल्यात शंकर गांवकर जखमी. रानांत गेल्ले कडेन वांशेलान मारलो, शंकराच्या पांयाक घास. भ्रष्टाचारा आड जागृते खातीर चिखले पंचायतीन आयोजीत केल्लो दक्षता जागृताय सप्तक. शुक्रारा वेलिंग वाठारांत वेलिंग तळ्याचें लोकार्पण जालें. ह्या प्रकल्पाक वट्ट 76 लाख रुपया खर्च जालो आनी हें काम उदका स्त्रोत खात्याच्या जोडपावलान पुराय जालें अशें प्रियोळचो आमदार तशेंच कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. तशेंच पुराय प्रियोळ वाठारांत 40 विद्यालयाचें नुतनीकरण जालां आनी 5 विद्यालयाच्या नुतनीकरण करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या अशी माहिती गोविंद गावडेन ह्या वेळार दिली. विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे वेलिंग तळे ह्या भागान आज नवी तळ्याची डागडुजी करून ताजे आज लोकार्पण करपाचो हो सोहळो आनी त्या समयाचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या भागातले ग्रामस्थ आमचे सरकारी अधिकारी तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो येवकार. आज वट्ट 76 लाख रुपये खर्च करून WRDच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ह्या कामाची कामां घेतिल्ली आशिल्ली आनी आज तें पूर्ण जाता. खरोखरूच कितलेशे वर्सांची मागणी आशिल्ली. इतलो वर्स कित्याक लागली तर कारण एक म्हळ्यारूच जी तळी आज सबंद म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघान आसात ते बरेचशे जे लँडलॉर्ड्स जे आसात त्यांचे NOC खातीर खूबच पराकाष्ठा करची पडटा आनी म्हणूनच तांकां सोदपाक वता. थोडेशे गोंयान परदेशान आसात आनी म्हणूनच थोडेशे काही लोक कौशलेले आसात. म्हणूनच ही NOC दिवपाचो दाखलो दिवपाची जी प्रथा जी आसा ती बरीच जुनी जाल्ली आसा आनी म्हणूनच थोडेशे रिवायव जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. गोंय कर्नाटक शिमेवयल्या वाठारांत शंकर गांवकर हाचेर शुक्रारा सांजे अस्वलान हल्लो केल्ल्यान तो जखमी जाला. ताच्या पांयाक जखम जाली देखून ताका वाळपयच्या सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत मुळाव्या उपचारां खातीर दाखल केलो. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर ताका बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केलेलो आसा. गोंय कर्नाटक शिमेवयल्या वाठारांत फाटल्या कांय दिसां पासून अस्वलांचो मोठ्या प्रमाणांत वावर वाडला. ताका लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या सहकार्यान चिखलेच्या ग्रामपंचायतीन जागृताय सप्तक मनयलो. दर वर्सा हो सप्तक सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जन्मतिथी निमतान आयोजीत करतात. हातूंत लोकांक तांच्या अधिकार आनी हक्काची जाणविकाय करून दिवप तशेंच भ्रष्टाचार मुक्त देश करपाची मोख दवरून हो सप्तक मनयतात अशी माहिती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यान दिली. This every year we celebrate Vigilance Awareness Week in the month of October, coinciding with the birth anniversary of late Sardar Vallabhbhai Patel. The purpose of conducting this Vigilance Awareness Week is to spread awareness about the menace of corruption and what steps we can take to eradicate the scourge of corruption from public life. That is the purpose of organizing this Vigilance Awareness Week. And today we are organizing a meeting in association with Chikaling Gram Panchayat to spread the awareness of problem of corruption and bring more and more awareness among the people. What are all the acts available? What are all the systems available? What are all the agencies available? So that people can approach them if there is any problem of corruption anywhere in the public life. Very, very important to eradicate the corruption. If India wants to become a developed nation as mandated by Honorable Prime Minister 2047,
is the year we have decided to become a developed nation. To become a developed nation, we have to first and foremost eradicate this corruption from the public life. That is the step we have to take, and we are working on that. This is the purpose of organizing this Vigilance Awareness Week. वेळसावच्या रेल्वे रुळा लागीं दुरीक घातल्या लोकांची पारंपारीक वाट ना जातली देखून ह्या विशीं हांव उपजिल्लो अधिकारी तशेंच वेळसावचे पंचायत आनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा खासा बसका घेवन मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिलें. शेनवारा वेळसावच्या पंच वांगड्यां बरोबर त्या वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. पळोवपाक गेले जाल्यार हांव इन्स्पेक्शन करता तेन्ना पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांले मेन म्हणटे जी घरां आसा तांकां वे ना. तांचे जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तांकां सद्या वे जाय. तें सोल्युशन काडपा लागून हे आमचे जे लोकांक जे इफेक्ट जाता तांकां कशें आमी सोल्युशन काडचें वो कशें तांकां आमी वे करून दिवचें हाका लागून हांव डिस्कशन करपाक येयलो. आनी म्हाका आतां कळोन येयला चडशे आमचे जे भावांक इफेक्ट जाता तें वेक लागून. आतां हांव एज अ MLA हांव म्हाका डेप्युटी कलेक्टर तशेंच RVNL हेंकाय दोगांयकूय घेवन हें हांव डिस्कशन करूनच जे कितें आमकां वे आहा ते आमकां लोकांक कितें वे आहा ती वे जावपाक आसपाकूच जाय. नाजाल्यार आमी आमचो जो लोक जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तो वयतलो गोंयच्यान. आनी हांव थोडे ऑफिसरां कडेन रेल्वे ऑफिसरा कडेन हांव उलयलां ते दिवपाक शकता अशें म्हणटा. तरी आसतना आमी बसून डिस्कशन करूनच हांव हें सगळो प्रपोजल जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर मागीर RVNL हेंकां मेळोन मागीर ताजे उपरांत हांव CMा कडेन हांव डिस्कस करून हें प्रॉब्लम जाता तितले बेगीन हांव सॉल्व करून दिवपाक सोदतां. पेवर्स आणि फुटपाथ अशा वेगवेगळ्या कामांक आपलो हातभार आसतलो आणि पेडणेच्या सगळ्या वाड्यांची बेगीनूच उदरगत करतले अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार आर्लेकरान दिलां. शेनवारा पेडणे पालिकेच्या वाठारांत पेवर्स बसोवपाच्या आनी नानेरवाडो पेडणे हांगा फुटपाथ बांदकामाची सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. मध्य प्रदेशातलो तरणाटो पुलीस सध्या सायकलीन देशभर भोंवता. आयच्या काळात सोशल मिडिया आणि हेर मिडियाचेर सुरू आशिल्ल्या एकमेकांचो दुस्वास आणि तिरस्कार करपी लिखाण कमी जावचे आणि सोशल मिडियाच्या वापरा विशीं तरणाट्यां भितून जागृताय जावची ह्या हेतान हो पुलीस सायकलीन भोंवणी करता. ऋषी शुक्ला नांवाचो हो तरणाटो शेनवारा तुयें वाठारांत पावलो. हो पुलीस 150 दीस सायकलीन देशांतल्या मुखेल राज्यांनी वचपाचो आसा. सरकारी नोकरी करतना 150 दिसांची रजा मेळ्ळा, पूण ह्या 150 दिसांचो पगार ताका मेळचो ना. तरी लेगीत ऋषी संदेश आनी जागृताय करपा खातीर सायकलीन प्रवास करता. जी, मैं जो इंटरनेट पे अश्लीलता फैल रही है और उसके कारण जो हमारा युवा रेप और महिलाओं के विरोध में जो अपराध करने लगा है, इसलिए उनको जागरूक करने के लिए ये यात्रा कर रहा हूँ। ये 15 अगस्त से शुरुआत की थी मैंने भोपाल के पास विदिशा ज़िले से। मैं वहाँ आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, तो हमारे एसपी ने वहाँ से हमें विदा किया था। अभी साउथ का पूरा कोस्टल एरिया कंप्लीट करके अब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। तो द्वारका से राजस्थान से फिर पंजाब होते हुए लद्दाख और उसके बाद फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर वहाँ से वापसी। आज 75 दिन 75 डे कंप्लीट हो गए हैं और इतने ही दिन लगेंगे। आज 150 दिन में 150 दिन में खाना पीना जहाँ रात में रुकते हैं वहाँ पर कभी कभार व्यवस्था होती है, नहीं तो अधिकांश समय हम अपने पैसे से ही
होटल वगैरह पे खाना खाते और हैं। उधर हाँ जी, घर में? माता पिता और बहन है। मैं पुलिस में पदस्थ हूँ, कांस्टेबल पुलिस के पद में पे। काम हाँ, करते हैं। हाँ। ये मुझे परमिशन मिली है, नो वर्क नो पेपर। हाँ, मतलब सैलरी नहीं मिलेगी जब तक ये हाँ बंद होना चाहिए, और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि वो ये सब गलत चीज़ें देखते हैं जिससे उनकी मानसिकता विकृत होती है, और वो अपना समय देश के लिए कुछ विकास के कार्य में लगाकर कर सकते हैं। उससे हमारे देश को बहुत लाभ होगा। हाँ, इंटरनेट पे जो पोर्नोग्राफी और एडल्ट कंटेंट दिखाए जाते हैं, आपने देखा होगा, आप इंटरनेट खोलते हैं, बीच में कोई ऐड आ जाता है जिससे आपके यूथ को बहुत नुकसान होता है मानसिक रूप से, तो वो बंद होना चाहिए। दाडाची वाडी खळभाट धारगळ हांगा ICR KVK नॉर्थ गोवा विभागीय कृषी कार्यालय पेडणे आणि आत्मा नॉर्थ गोवा ह्या 3 कार्यालयांनी भिंगटांची बी घालपाची कार्यावळ घडोवन हाडली। सगळ्या कार्यालयांचे मुखेली ह्या कार्यावळीत हाजीर आशिल्ले। पेडणेचे शेतकार अजूनही जागृत आसात आणि शेतकी उत्पादन वाडोवपाचो यत्न करतात अशें विभागीय कृषी कार्यालयाचे मुखेली प्रकाश राऊत हांणी सांगले। सगळ्या शेतकऱ्यांक भिंगटाच्या उत्पादनाच्या नजरेन फावो तो आदार दिवन मार्गदर्शन करतले अशें पेडणे विभागीय शेतकी ब्लॉक तंत्रज्ञानाचे व्यवस्थापक सूरज तानाजी हांणी सांगले। तपासणी उपरांत खंयच्याय झाडा भोंवतणी किडी आसत जाल्यार तांचेर वखदाचो फवारो मारून पिकाचे उत्पन्न वाडयल्लें आसा अशें KVKचे मुखेली गजानन प्रभून सांगले। ह्या कार्यक्रमात दाडाची वाडी हांगाच्या शेतकऱ्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो। गोंयांत दिवाळेच्या निमतान वेगवेगळ्या वाठारांत आकाश दिव्यांची सर्ती चालू आसा। ह्या सर्तींतल्यान तरेतरेचे सुंदर अशे आकाश दिवे आमकां पळोवपाक मेळटा। शुक्रारा मोरजे वाठारांत सार्वजनीक दुर्गा समितीन आकाश दिवे सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या सर्तींत थळाव्या लोकांक सयत हेर वाठारांतल्या लोकांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। सुमाचे, नाल्लाचे, पेपरांचे, वुलाचे सारखे पर्यावरण पूरक अशा वस्तूंच्या आदारान तयार केल्ले आकाश दिवे ह्या सर्तींत लोकांक पळोवपाक मेळ्ळे। कुडचडेचो पुराय वाठार मायनिंगाचेर अवलंबून आसा आणि ह्या वाठारांतल्यो खणी राज्यपाल आणि मुखेलमंत्र्याच्या आशिर्वादान आमी बेगिनांतल्या बेगीन सुरू करपाचें आसा अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें। कुडचडे वाठारांतल्या पंच वांगड्यां खातीर राज्यपाला वांगडा खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार तो उलयतालो। Kuchade municipal area and 2 village panchayats. As far this entire population predominantly is dependent on mining activities, sir. And due to this, as rightly pointed out one punch member, that it has not only borne fruit, given disturbance to the people of this constituency, but including the market people of this constituency. And the entire thing has come to almost a standstill. And with your blessings and Honorable Chief Minister, I hope that we will be able to start this mining with the government, which I am also there in the right earnest shortly. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल, त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक TV।